सोमार 5 ऑगस्ट बागेवन मारयेच्या महामंदिराचे समोरून मुखेल वोड ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासलो. मागीर उंड्याचे कुडके केले आनी शिसां लागीं दिले आनी शिसांनी त्या लोकांक वांटले. नियाळाक आदार. आयच्या शुभ वर्तमानान जेन्ना जेजूचे शीस ताका सांगता ही सुवात एकसुरी आनी सांज जाली म्हणटच लोकांक धाडून दी. जेजू तांकां म्हणटा, लोकांक खंयसरूच वेची गरज ना, तांकां खावंक जेवंक तुमीच दियात. जेजूक पळोवन नगरांतावन लोक ताच्या फाटल्यान येतात. त्या लोकांचे चुरचुरे करून जेजू तांकां पेकवणी दिता. खूब वेळ जाल्ल्यान शीस त्या लोकांक वचूंक सांगूंक लायतात, पूण जेजू शिसांकूच त्या लोकांक खावंक दिवंक सांगता. जेजू आमचो सगळ्यांचो खूब मोग करता आनी आमकां कोणाकूच साणिना. आमकां कितें जाय तें जेजू भोव बरे भाशेन जाणा. जेन्ना जेजूचे शीस ताका सांगतात फकत 5 उणे आनी 2 मासल्यो आसात, तेन्ना जेजू ते ताचे लागीं हाडूंक लायता आनी ते देवाक दिनवासून ते 5,000 लोकांक वांटता. ही जेजूची एक व्हड मिलाक. जेजू कडेन जायना तसलें कांयच ना, फकत आमचो बाबात जेजू सवे ओकोंड आसूंक जाय. जेजू भाशेन एकामेकाचो मोग करूंक, जेजूच्या मार्गान चलूंक गरज आसा. म्हजो थाराव. हांव जेजू भाशेन एकामेकाचो मोग करतलीं आनी जेजूच्या बाबातान म्हजें जिवीत जियेतलीं.